रेंव काडपाक सध्या बंदी आसा, पूण सरकारी नेम फाट्यार मारून पेडणेच्या शापोरा आनी तेरेखोल न्हंयत बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाचे प्रकार सुरू आसा। रातच्या काळखांत रेंव चोरप्यांचो खेळ चालू आसता, पूण कोणाचें ताचेर लक्ष आसा काय ना अशें दिसना। काय हो प्रकार कोणाच्या आशिर्वादान चलता तेंय कळपाक मार्ग ना। बेकायदेशीरपणान रेंव काडपा विशीं म्हायती मेळटकीर थळाव्या लोकांनी हे विशीं कागाळी केल्यात, पूण दुर्दैवान कोणेच ही गजाल कानामनार घेवंक ना। देखून रेंव काडप्याचे आयतेच पावला, ताका लागून प्रशासनाच्या आशिर्वादान हो प्रकार चालू ना न्ही असो प्रस्न उप्रासता। 100 हांकां धाडले पेट्रोलिमाचे गाडयांक। पेट्रोलिमाचे गाडये येयले आमच्या बरोबर बरे तेंच्यांनी हें केल्या, आमकां कॉपरेट केल्या, पूण तांकां प्रत्यक्षात आमी दाखोवन दिलें की हे कितें करता तेन्ना भय्य आमकां मारूंक वयर सरताले। इतल्यार पुलीस तेंचेर बॅटरी पडटकच ते परतून घोडयेत बसले आनी परतून थंयच्यान आमकां कितें तरी अशें हत्यारां बी दाखोवपाक लागले, तुमकां कापतले हें करतले म्हणपाक लागले। कितल्यांक इन्सिडंट उलोवपाक लागले हे कमीत कमी 12 12:30 आनी तांकां आमी जशें हें करपाक लागले तशें तुम कोण हे ते अशें म्हणून आमकां दादागिरी करपाक लागले। 2010च्यान बेकायदेशीर रेंव काडपाचे प्रकार वाडपाक लागल्यात। थळाव्यांनी साबार कागाळी करून लेगीत खंयचे कडेन कांयच ना। देखून प्रशासन करता तरी कितें अशें थळावे लोक विचारपाक लागल्यात। गोमंतक टीव्ही खातीर पेडणेच्यान निवृत्ती शिरोडकर।